म्हाका चीफ मिनिस्टराक सांगलें की तूं वॅक्सिनेशन आमदारांक कित्याक करना पयलीं काय म्हणून कितले रे तुका 500 तुवें 23,500 तुजे कडेन डोजीस आहा 40 आमदार आहा 40 आमदारांक मार मरे वॅक्सिन आनी घे व्हडलें सेशन आज मार आनी 20 दिसांनी परतें म्हयन्याचें सेशन घे कित्याक सरकार आन्सर करूंक सोदना यू आर युजींग द कोवीड टू हायड फ्रॉम आन्सरींग क्वेश्चन्स this is the direct charge and they make somebody chief minister was quiet but Mr. Movin Gudino was very vehement to see that the voice of the opposition is not heard. गोंय राज्याच्या 7वे विधानसभेच्या 13व्या अधिवेशनाक सोमारा 25 तारखेच्यान सुरवात जातली 2021 वर्साच्या पयल्या अधिवेशनाचो कार्यक्रम थारावपा खातीर शुक्रारा दीस विधानसभा कामकाज समितीची बसका जाली अधिवेशन फक्त 4 दिसांनीच गुठलावपाच्या बसकेन थारला विरोधी आमदार मात बेजारल्यात गोंयकारांचे प्रश्न मांडून ते सुटावे करपा खातीर अधिवेशन चड दीस घेवप गरजेचें आसा मात सरकार तयार ना 4 दीस अधिवेशन घेवपाचें थारायल्लें आसलें तरी अधिवेशन फक्त 3 दिसूच चलतलें गोंयकारांचे चड प्रश्न आशिल्ल्यान 3 दीस पावचे ना अशी खंत विरोधी पक्ष मुखेली दिगंबर कामत आनी विरोधी आमदार उक्तायतात. Decide the business of the house from Monday to Friday, that is 25th, it starts with only one day holiday, that is 26th January. So this is a short session, as you know, because of the pandemic we can't have a very long session, but we have tried to accommodate as much of business. We have allowed 3 calling attentions per day, so that the members of the Legislative Assembly, whether opposition or ruling, can raise important issues and they have sufficient opportunity to raise issues which can be discussed in the August House. There are 5 bills which have been listed and which came up in the last session as well. So they will also be taken up for consideration, passing, and if and the Goa regulation of house building advance bill, Goa non-biodegradable garbage control amendment bill, Goa fiscal responsibility and budget management bill, the Goa municipalities amendment bill, the Goa motor vehicles amendment and taxation on passenger and goods amendment bill. So these are the 5 bills which will come up in this particular session. But there may be more which are coming because what is passed in the Wednesday cabinet, coming Wednesday, those bills also can figure as government business in the upcoming session. सेशन जरी 4 दीस असलें एक्चुअली 3च दीस खरें सेशन जाता एक दीस मदीं 26 जानेवारी हॉलिडे आनी पयलो दीस पळय आहा तो गव्हर्नर्स एड्रेस आसा त्या दिसा बिझनेस कांय जायना एक डिमांड जो आमी केला क्लियरली सगळ्यांनी की मार्च म्हयन्यांत फूल फ्लॅश सेशन जावचें तातूंत भितर बजट सेशन जें जातलें तें फूल फ्लॅश घेवचें म्हणजे सगळ्यांक आमकां 20-21 दिसाचें तातूंत भितर बजटूय पास करपाक जाता आनी ताजेर डिस्कशनूय जातलें आनी सगळे क्वेश्चन सब्जेक्ट सगळे आमकां डिटेल वचपाक मेळटलें नाजाल्यार आतां गेल्ल्या 1 वर्साक म्हाका दिसता 7 ते 8 दिसांचें सेशन जालां ताजे फाटल्यान कांयच जावं ना. सेकंड सगळे मेंबराचें सजेशन आशिल्लें की ह्या सेशनाक 3च दीस मेळटा आमकां वर्कींग 3 दिसां भितर आमकां कमीत कमी एक 5 तरी कॉलिंग एटेन्शनां एक दिसाक घेवपा दिवची 5 कॉलिंग एटेन्शनां घेतलीं जाल्यार 5 थिंग 15 जाता. आतां ताजेर डिस्कशन जालें ताजेर भरपूर चर्चा जाली गव्हर्मेंट 5 दिवपाक सोदना हांव नको कित्या खातीर कारण कॉलिंग एटेन्शनां म्हणजे कशें आसता की क्वेश्चन्स येवन 3 ते 4 क्वेश्चन्स येतले आमी ताका सांगलें 4 क्वेश्चन्स येतले ज्या क्वेश्चनाचेर डिस्कशन जाता ज्या क्वेश्चनाचेर डेलिब्रेशन जाता त्या क्वेश्चनाचेर जर कॉलिंग एटेन्शन दियत स्पिकर नॉर्मली कॉलिंग एटेन्शन एडमीट करना तो म्हणटलो की क्वेश्चन आन्सराच्या वेळार डिस्कस जाता इतले इम्पॉर्टंट विशय आसात जाचेर आमकां रेज करपाक जाय जाल्यार आमकां 5 तरी दिवची तांच्या रुला प्रमाणे ते सांगतात की एका दिसाक 2 कॉलिंग एटेन्शन आसा बट दॅट इज वेन द सेशन इज नॉर्मल सेशन 20 दिसाचें आसा 2 कॉलिंग एटेन्शनां 20 दुने 40 तुका कॉलिंग एटेन्शनां घालपाक मेळटा सेशनां हांगा कशें आसा गेल्ल्या वर्सा 7 दीस सेशन जालां ह्या वर्साची सुरवात हे नवें वर्स 2021 ह्या वर्साची सुरवातच आमची जाता 3 दिसाचें सेशनां आनी तातूंत भितर जर कॉलिंग एटेन्शन ना जाल्यार इट इज रियली इट स्पीक्स दॅट गव्हर्मेंट डिस्कस करपाक सोदना काय कितें कॉलिंग एटेन्शनाचेर रेज केलें जाल्यार आन्सर कॉलिंग एटेन्शन म्हणजे कितें अल्टिमेटली गव्हर्मेंट रिप्लायज एंड वी कॅन डिस्कस इट इन द हावस डिस्कशनाक कांय प्रॉब्लेम आसपाक जायना
पूण तरी आसतना मागीर चीफ मिनिस्टर तीन कॉलिंग एटेन्शनाक एग्री जाला. आतां म्हणटा ह्या सेशना पुरतो 3 कॉलिंग एटेन्शनां म्हणजे 3 3 9 कॉलिंग एटेन्शनां दिवपाक शकतलीं. ह्या सेशना पुरती अशें ताणें म्हटलां. दुसरो विशय जो आमी एक रेज केल्लो तो म्हणजे प्रायवेट मेंबर्स डे आसता. गेल्ले विधानसभेत चर्चा जाल्ली, गेल्ले विधानसभेच्या पॅन्डेमिकाच्या पयलीं त्या वेळार अशें ठरिल्लें की प्रायवेट मेंबर्स डे वील बी टोटली डेडिकेटेड टू प्रायवेट मेंबर्स वर्क. म्हणजे ते मागीर प्रायवेट मेंबराचे रेजोल्युशन आसत, बिल्स आसत, कितें आसत, त्या दिसा गव्हर्मेंटाचो बिझनेस दवरचो न्ही. बट दॅट इज अ कन्वेन्शन दॅट प्रायवेट मेंबर्स डे इज डेडिकेटेड टू प्रायवेट मेंबर्स वर्क, नो गव्हर्मेंट बिझनेस. आतां ह्या खेपेक तांणी परत गव्हर्मेंटाचो बिझनेस दवरला. तें आमी तांचे कडेन मागलें. मागीर तातूंत तांचें म्हणणें चीफ मिनिस्टराचें म्हणणें की हे पॅन्डेमिकाक लागून ल्हान इतल्या दिसांचें सेशन आसा, सो लेट इट बी दीस ह्या सेशनाक दवरता. फुडल्या सेशनाच्यान हे दिवन एश्युरन्स दॅट नॉर्मल सेशन जाता तेन्ना वी वील नॉट कीप गव्हर्मेंट बिझनेस ऑन प्रायवेट मेंबर्स डे अशें तें हें डिस्कशन आज जालां. विशय खूब आहा. विशय बाबा टायम खंय आमकां आनी बिझनेस खंय आहा. आतां रेजोल्युशनां सुद्दां आमची 5च रेजोल्युशन येता. 5 रेजोल्युशनाचेर कितेंय प्रायवेट मेंबराचें रेजोल्युशन घालता जाल्यार 5च रेजोल्युशनां न्ही. क्वेश्चन्स येवन 3 ते 4 येतले. आनी ते मागीर थोड्या जाणांचे वेगवेगळे क्वेश्चन आसता न्ही. इम्पॉर्टंट विशय खरें म्हटल्यार अपोजिशन आमदार आसा पळय तांकां बेजिकली तांचे विशय आमचें काम रेज करपाचें न्ही. सगळे आज ज्वलंत विशय जे राज्याचे मुखार आहा ते रेज करपाचें काम आमचें न्ही. सो आमकां ते क्वेश्चन दिसाक 3 किंवा 4 क्वेश्चन डेलिब्रेशनाक येतले, डिस्कशनाक येतले. तातूंतल्यान कितें हें जाता कांयच जायना. मागीर ते खंयच्यानय डिस्कशन खंय पावता. त्या बद्दल पयलीं गव्हर्मेंटाचें हांव अभिनंदन करता. कारण गव्हर्मेंट पयलीं एसेंब्लीच कॉल करपाक तांकां आवड नाशिल्लें, पूण डिफरंट प्रेशर आयिल्ल्या कारणान तांणी ही एसेंब्ली कॉल केली. ही बी 25, 26, 27, 26 हो आमचो भारताचो संविधानाचो दीस. ताका त्या दिसा बिझनेसूय ना. आनी आज बिझनेस एडवायजरी कमिटी डिसायड करता आसतना पयले दीस जें सेशन आसा तें गव्हर्नर एड्रेस आनी त्या नंतर तेजो जे कॉंग्रेच्युलेशन मोशन आसा तें मूव करून तो बिझनेस सोंपतलो. खरें हें सेशन फक्त 3च दीस मेळटा, 27, 28, 29 आनी 29य प्रायवेट मेंबर्स डे आशिल्ल्या कारणान थंय व्हडलोसो आमकां डिस्कशनाक वेळ मेळतसो आमकां दिसना. आमी हॅपी नाच. ही एसेंब्ली 23 दिसांची आसपाक जाय जाल्यार आमी हॅपी आसतले. कारण ह्या 3 दिसांत तूं डिस्कस कितें करतलो, खंयचोच इश्यू डिस्कस करूंक ना. मागीर 3 रेजोल्युशनां आसूं किंवा 3 कॉलिंग एटेन्शन आसूं किंवा आनी कितें आसूं त्या टायमार तें करूच शकना, कोणूच करूं शकना. हें खुद स्पिकर आनी CMूय समजूंक शकता. पूण ताका वेळ आशिल्ल्या कारणान 23 दिसां आमी जें सेशन मागलां तें लाँग सेशन मागलां आनी तें लाँग सेशन आमकां केन्ना मेळटलें तें आतां मुखार पळोवंक जाय. Government continues to murder democracy. One, the Supreme Court is postponing the case of disqualification. Here the speaker is not deciding on the disqualification also. So it appears that the murder of democracy continues. People who may be not even fit to be MLAs, legally fit to be MLAs, are today sitting there as ministers. And these ministers don't want to answer questions. Today the Minister for Legislative Affairs, Mr. Movin Gudin, was very vehement to say that there is a breach of convention, that only 2 calling attention motion should be discussed. Why? Because there would be a parallel question hour. Maka samjana, if the government has nothing to hide, what is the problem to answer questions? In any case, you have used the pandemic so well to murder, not only murder democracy in Goa, but to do so many illegal things, and people are now on the street. So we have raised all these issues. As far as we are concerned, our questions, I have raised a question which is likely to come in the first day. It is about national education policy and its impact in the state. Then on the Tanmar project and the Madhai case. These are joint questions which are likely to come. On the second day, our questions are not likely to come, which is featuring the HBA. It is a joint question with Mr. Digambar Kamath, Honorable Leader of Opposition. On the third day, we are exposing the land conversion scam. These people wanted to convert the biggest missionaries, the San Francis Xavier परस व्हडले कन्वर्जन करपाक हे आयिल्ले मनीस. हे जांचे जे कन्वर्जन चालू आहा
ताजेर आमचो एक क्वेश्चन आहा 49.6 म्हळ्यार NOC फॉर सेल एंड 16 बियाचेर विच इज अ जॉयंट क्वेश्चन. ऑल्सो क्वेश्चन ऑन द निग्लेक्ट ऑफ लोहिया मैदान. And there is this road shows, which is an ongoing scam of the tourism department. Now I have moved a private member resolution, 3 private member resolutions. 1 to scrap the linear projects, 2 to stop coal transportation and coal handling by MPT altogether, and 3 is to include preventive health checks in DDSY. Private member bill, which I have put and which I want you to stress, is that I have asked for something called the Goa State Employment of Local Candidate Bill 2021. This is to provide 80% employment for locals in the private sector. This bill has been approved by the BJP government in Haryana. I want to know why the BJP government in Goa is not going to do it. Person of Goan origin म्हणटा तें खरें आतां येतलें. सरकाराचो हाजेर कितें आहा तें कळटलें. दुसरें म्हणटा तें गोवा लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल is what I have moved. I am asking there that the Lok Ayukt reports should be binding on the government and an inquiry wing should be constituted to investigate cases and to constitute a prosecution wing to file cases on the Supreme Court on behalf of the Lok Ayukt. हें आमी सगळें मूव केल्लें आहा. आतां हे जर इश्यूज डिस्कस जायना जाल्यार ओन्ली फोरम दॅट रिमेन्स इज पब्लीक फोरम. पब्लीक फोरमाचेर खंयचीय मिटींग जर जातली जाल्यार आज ते 144 कोवीड म्हणटात एक्सक्यूज घेतात आनी लोकशाय काबार करतात. पूण लोकशाय काबार करून पसून कितले कडेन पावूंक शकता ते कोणाक आतां शेल माळवले. कितलेंय जर लोकांक माड्डयले जाल्यार फायनली द पीपल आर मोर पावरफूल दॅन द पीपल इन पावर. दीस हॅज बीन प्रूवन एंड आय एम शुअर नाव दॅट इफ दीस असेंब्ली सेशन is held as per the request of the opposition, the government will be suitably exposed that the government may fall in its own weight. आज अशें सिच्युएशन आहा. भरमसाट स्कॅमां आहात आनी लूटमार चालू दवरल्या कोविडाच्या नांवान.